बाजारात सध्या पावसाळी बाजाराच्या हंगामाक सुरवात झालेली आसा आणि पळयत जाल्यार हो पोंचो नांवाचो जो रेनकोट आसा तो बरोच ट्रेंडिंगान आसा. म्हणजे हो जर हांवें 4 वर्सां फाटीं रेनकोट जो घेतलेलो तो 100 सादारण रुपया घेतलो, तो आजून रिटायरमेंट घेवपाचें नांवूच घेना. एक 800 किंवा 1000 जे रेनकोट आसता ते आमी पयलीं घेवपाक पसंत करताले, मात्र ताका खंय तरी उदक येवपाक लागलें किंवा ते खंय पिनले जाल्यार आमकां खूब नुकसाण जालें अशी भावना तेन्ना निर्माण जाताली. मात्र आतां हे 100-200 मेरेन मेळपी हे रेनकोट सर्वसाधारण मनशांक परवडपी अशें आसा आणि ह्या पॉंच ब्रँडान सद्या ट्रेंड केलेलो आसा मार्केटान. आणि जे व्हडले व्हडले ब्रँडिंगेचे जे जॅकेट रेनकोट आसताले तेंचे मार्केट सद्या खाल्लेले आसा. बजेटा बरोबर ह्या पॉंच रेनकोटाचे फायदे अनेक आसा. म्हटल्यार हो रेनकोट जर सुकयतलो जाल्यार एक 10-15 मिनटान तो सुकता. ते जॅकेट रेनकोटा भशेन तुमकां वरांची वरां तो सुकत घालपाची गरज ना. बॉल्सान फोल्ड करून तुमी खंयूय वचपाक शकता रे, ट्रॅकिंग किंवा वॉटरफॉलाचेर सुद्दां. ताका व्हडलो लुगारूय लागना कॅरी करपाक, अशा तरेचो पोंचो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे हो चोरयेक गेलो कोणी फारयलो जाल्यार व्हडलें लुकसाण जालां अशी भावना निर्माण जावपाची संभावना ना, कित्याक एक 200 रुपयान हो रेनकोट मेळटा. अशा तरेचो हो परवडपी रेनकोट सद्या मार्केटांत बरोच ट्रेंडींग आसा.